मोगाळ भावा भयणीनो, आज मोंती मायेच्या फेस्ताक तयार जावन नोवेनाचो 8वो दीस आमी आचरण करता. आज मरी माणसुगीच्या जिविताक आदर्श म्हणलो संदेश आमकां मेळटा. आमच्या सर्गींच्या आवयक आमी मान करूंक हें फेस्त आचरण करता. आयच्या दिसा आमी मोरी माणसुगीच्या जिविताक आदर्श हो विशय नियाळतना मोरये बरी आमी कशें देवाक आमच्या नितळ निस्कळ जिणेन मानवून ताका महिमा दिवेत म्हणून नियाळूंक प्रयत्न करया. आमचो देव पवित्र आनी ह्या पवित्रपणांत ताणें आमकां रचला. देवान पयलेंच रचतानाच दादलो आनी स्त्री करून रचला म्हणून उत्पत्ती ग्रंथान पयल्या अध्यायांत 27 वाक्यां सांगता. आनी देवान रचतना ताणें मनशा भितर आपल्या जिवाचो श्वास फुंकलो म्हणून उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 7 वाक सांगता. तशें म्हळ्यार मनीस देवाचो आनी ताका देवाचें रूप आनी सारकें आसा. सर रचना रचून जातच देवान मनशाक रचून ताका आपल्या सृश्टेचो मुकुट जावन उबारलो. ताका सुखा संतोशान जियोवच्याक येवेच्या येदानाच्या बागेंत दवरलो. पातळ कातारन देवातावन पयस गेल्ल्या मनशाक फाटीं हाडूंक देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देव मनीस जाल्लें सत मनशाक गौरव उखलून धरता. देवाचें रूप आनी सारकें होगडायल्ल्या मनशाक जेजून कुर्सार मरोन सोडवण दिली आनी देवाची भुरगीं जावचें भाग परत जोडून दिलें. मनशाक कूड देवाचें मंदीर आनी ते कुडी भितरलो जीव देवाचो. ह्या पासत सांत पावल आमकां शिकयता, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करना आसा म्हूण तुमी नेणांत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 3 अध्याय 16वें वाक्य ते सांगता. उपरांत तो म्हणटा, तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणा आसल्यात नेणांत गी. तसो पवित्र आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणें कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात. देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया म्हणटा ते वाचप. मोगाळ भाव भयणीनो, सगळ्या संवसारार सुमार 650 करोडाचे की चड लोक आसा आनी एका व्यक्तीचे दोळे आनी एका व्यक्तीचे वरिनान, एका व्यक्तीचे हाताचे बोटांचे इम्प्रेशन म्हणटा नक्षा आनी एका व्यक्तीच्या बोटाक सरी जायना. देखून हर एकलो वैयक्तीक ताची कूड एक विंगडच रितीन देवान रचल्या. देखून मनशाची कूड आनी रचन एक विंगडच हर एका मनशातावन आनी एका मनशाक ती विंगड जावन आसा. देखून एका मनशाची वळख आमी धरूंक जाता. विज्ञान आतां मस्त मुखार गेलां. मनशाच्या कुडीचो खंयचोय एक भाग खंयसरी घायन या पडलो जाल्यार तो परत घडसून परत तोच मनशाचो कूड वैगिनीक म्हणलें रुजू सयत करतात. जावं बरो नाक्षाची ल्हानशी एक कुडको कोणाच्या दुसऱ्याक लागून कांय घाय जालो, तो घाय कोणें केल्लो म्हणलें DNA मारिफात त्या मनशाची वळख धरतात. देखून देवान आमकां ह्या संवसारांत विचित्र तरान रचला. निजा की आमी देवाक मान दिवंक जाय आमच्या कुडीन तावन. तर ह्या कूड दामचे खातीर आमी नेसाण वापरता. नेसाण एका व्यक्तीचो घन आनी मान राखून व्हरता. नेसाण एका व्यक्तीचें व्यक्तित्व दाखयता. नेसाण जायत्या वायटांतले आपायांतले आनी पातकांतलें निवारता. आज मनसुगेचें नेसाण आमी न्हेसच्या विशयांत उलोवया. आमी एका खंयच्याय शॉपाक गेल्यार थंय वस्तुरांच्या शॉपाक गेल्यार थंय थोडे मुर्ती या रुपणी करून दवरल्यान आनी तांकां वस्तूर नेसयलां. ते वस्तूर त्या मनशाक कशें सोबता की म्हणलें तें दाखोवन दिता. देखून आमकां सोबचे वस्तूर आमी न्हेसतना ते हेरांकी एक बरें दिसता जाय. म्हाका पसंद जाता हें वस्तूर म्हूण हांवें कशें न्हेसल्यार जायना. कित्याक मनशाची कूड एक प्रदर्शनाची वस्तू न्ही. देखून
मनशांनी आमी नेशना विशयी ती इल्ली जागृतकाय सांबाळची. आमच्या नेशनान कुडीन आनी आत्म्यान देवाक आमी महिमा दिवंक आसा. जर आमची साल समकण आमच्यो करण्यो देवाक महिमा दिनांतर ती आदारन देवाक आमी अपमान करचें, पिशेपण आमी आदारचें नाका. देखून आमच्या युवक युवतींनी इगर्जेक येताना एक नेसण ते सोबचें बरी जाय जाय, भक्तीचें जाय जाय. काजार संभ्रमाक वेचें नेसण दुसरेंच आनी दुसऱ्या खंयच्याय एका कार्यक्रमाक वेचें नेसण दुसरें आसता. देखून नेसणांत आमी एक शिस्त, एक भक्त, एक आदर्श सांबाळी जाय. कित्याक मोरी आमकां माणसुगेच्या जिविताक आदर्श. मोरयेचें रुपणें खंयसर तुमी पळया कशें तें भक्तीन आनी नितळ दिसता. तिच्या मुखामळार पळयतानाच तो नितळ निश्कळंक म्हणले बरी ती दिसता. देखून आमच्या जिवितांत आमी आमचे कुडी मारिफात आमी नितळ निश्कळ जावन जियोंक मोरी आमकां आदर्श. भुरग्यांनी मोरयेच्या जिणेतावन प्रेरीत जावन तांच्या उतरान, करणेन, नेसणान आनी मानसुगेन मोरयेक आनंद आनी संतोश दिवची जिणी जियोंक आज मोरी आमकां आपयता. नेसणांत आनी मानसुगेंत माध्यमाच्या प्रभावाक वळख जायनासतना मोरयेक आदर्श जावन घेवचें सर्वांक आनी प्रत्येक जावन चेडवां भुरग्यांक चडीत मापान गरज आसा. युवा जाणांनी आपलें युवापण कशें पवित्रपणी सांबाळी जाय म्हूण मोरयेतावन शिकयत कुडीच्या वडणेक बलीच जावन आपलें आंकवारपण आनी पवित्रपण होगडावन घेवंक तेन्ते सभा येताना मोरयेचें जिवीत दोळ्या मुखार दवरल्यार खंडीत जावन वायटा विरोध झुजोवंक आमकां बळ मेळत. आज हो नोवेनाचो 8वो दीस आमी आचरण करतना मोरये मायेचे आदर्श आमी घेवया. नितळ निश्कळ जिणी आमी जियोंक प्रयत्न करया. आमच्या कश्ट आकांतान मोरयेक उलो मारया आनी नितळ काळजाचीं जावन, नितळ मोनाचीं जावन देवाक आमी हरसया. कित्याक 8 बागेंत आमी आयकता वाचता नितळ मोनाची देवाक पळोवंक शकतली. तर आमी सदांच देवाक पळोवंक आशेवया आनी नितळ मोनाची जावन जियोंक मोरयेचो आदार आमी घेवया. देव बरें करूं.